Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. 12 डिसेंबराक जावपी झेडपी वेंचणुके खातीर खासा एसओपी काढल्या. कोविड पेशंटां खातीर सांजे 4 ते 5 मेरेन मतदाना खातीर वेळ निश्चित केला. बीडीओन तांच्या मतदान केंद्रांतले लिस्टांतले कितले लोक कोविड पेशंट आसात ते पळोवन तो आंकडो रिटर्निंग ऑफिसराक दिवपाचो. तितले पीपीई किट बीडीओ कडेन पावतले. ते किट घालून पेशंटांनी मतदानाक येवपाचे. मतदान केंद्रांत नितळसाणीचे सगळे एसओपी पाळचेच पडटले. मजगतीं मुख्यमंत्री म्हणटा कोविड पेशंटां खातीर पोस्टल वोटिंगाचोय पर्याय दिवं येता काय ताचेर विचार चल्ला. इलेक्शन कमिशना कडेन उलयत आसा, कितले जाण वोटींग करपाक विलींग आसा ताजे लिस्ट काडात, तांच्यांनी पीपीई किट घालून येवन वोटींग करपाचें अशें म्हटलां. बट हांव इन बिटवीन तेंच्या कडेन उलयतालो, तांकां आनीक वेगळें कितें प्रोविजन जावंक शकता काय कितें हाजोय विचार चल्ला. तसोच विचार एक चल्ला, त्या खातीर कितले जाण आसा ताजी लिस्ट घेवप आनी तांकां पोस्टल बॅलेटाचो ऑपॉर्च्युनिटी दिवप हाजेर एक सुरू आसा. 1200 सुमार उरतले. 1200 उरतले त्या ती पोस्टल वोटींग हो एक बरो पर्याय आसा. बट ताच्या खातीर तांकां टॅक्निकली ते पळोवचें पडटा. सो दॅट आमचे गर्ग जे आसा इलेक्शन कमिशन तो ताजेर विचार करता. मतदान केंद्रा भायर 2-2 मीटर अंतराचेर सर्कल करतले. मतदान केंद्रा भितर थोडे लोक घेवन मतदान जातले. भितर सरतना बॉडी टेम्परेचर चेक करतले. टेम्परेचर प्रमाणा भायर मेळत जाल्यार थंयच केल्ल्या माटवांत बसयतले. 10 मिनटांनी परत टेम्परेचर पळयतले. परतूय टेम्परेचर सारको मेळना जाल्यार तांकां सांजे 4 ते 5 मेरेन मतदान करपाक दितले. म्हणजे कोविड पेशंटांचें मतदान जातलें त्या वेळार. मतदान केंद्राचेर वतना मास्क घालूनच वचपाचें, ना जाल्यार एंट्री मेळची ना. मतदान केंद्रा भितरूय पोलिंग एजंट, स्टाफाची बसपाची वेवस्था सोशल डिस्टन्सिंग पाळूनच. मतदान केंद्र मतमेजणी केंद्रा भायर आनी भितर गर्दी करपाक मेळची ना.